नमस्कार, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग. आणि आयचो ब्लॉग जावन आसा अनदर स्नेक रेस्क्यू. हो रेस्क्यू जावन आसा आमच्या कलंगूट ह्या वाठारांत. सो कलंगूटच्या नायक वाड्या वयल्यान एका म्हाका कॉलरान कॉल केलो आनी ताणें म्हाका सांगलें की तांच्या घराच्या सायडीक एक अजगर, व्हडलो अजगर येवन दुर्गा कडेन सायडीक फातरांनी रावला. सो ताणें लोकेशन धाडल्या प्रमाणे आमी सरळ पावले कलंगूट ह्या वाठारांत. आनी थंय वचून पळयलें जाल्यार थंय तो भुरगो तेजेर लक्ष दिवन आशिल्लो आनी तो अजगर जो आशिल्लो तो शांतपणे त्या फातरांनी आडवो आशिल्लो. सो हांवें त्या खातीर स्टीक यूज करनासतना सरळ म्हाज्या हातीन ताका हाताळपाचो प्रयत्न केलो आनी हाताळून ताका हांवें म्हाज्या स्नेक बॅगान वाट दाखयली आनी तो फुडें काम तेणें आपोवप केलें. आनी स्नेक बॅगान वताच आमी स्नेक बॅग बंद केलें. तुमकां खबर आसतलें की अजगर हो बिनविशारी स्वरूप, पूण कांय जाण हेका बिनविशारी आसल्या कारणान धरपाचो प्रयत्न करता आनी धरून जातकीर कांय जाण ते गळ्यान बीन घालून फोटो काडपाचे यत्न करता. सो म्हाजी एक विनंती आसा, हो बिनविशारी आसलो खरो, पूण हेजे कडेन इतली ताकद आहा की तो इजिली तुमकां चोक करून मारूं शकता. सो प्लीज आपल्या लायफा कडेन खेळो नाका. सो तुमकां खबर आसतलें, हो अजगर जो आसा हो जवळ जवळ 15 फिटाचेर सुमार ग्रो जाता, 15 फिटा वयरूय पावता. आनी हेजे मुख्य खाण म्हळ्यार चडशे तो सोंशे, मागीर पेटे जावं माजरां हे खावन तो आपुणलें जिवन जगता. आनी एकदां खाल्लें म्हणटकीर ताका सरळ कांय न्ही म्हळ्यार 2-3 म्हयने ताका कसलेच खाणाचे गरजशी पडना. सो हांवें ताका स्नेक बॅगान घातलो आनी सरळ ताका हांव घेवन गेलो ताका रिलीज करपा खातीर तेज्या पर्यावरणांत तेज्या निसर्गांत. आनी सांगपाची आनी एक गोश्ट आहा म्हटल्यार, हो अजगर जो आसा हो शेड्यूल 1 येता अंडर 1972 वायल्ड लायफ प्रोटेक्टीव एक्टा अंडर. सो त्या खातीर जाता तितले फॉरेस्टाच्या रेस्क्युअरांक आपया नाव प्रोफेशनल रेस्क्युअर कोण आहा तांकां आपोवन ताका व्हरपाक लाया. सो हांवें ताका रिलीज करपा खातीर तेज्या निसर्गांत पावलो आनी जशें बॅग ओपन करतात तो सरळ तेणें आपलो धांव घेतलो आपल्या पर्यावरणांत. जर तुमकां म्हाजो व्हिडिओ आवडलो तर प्लीज लायक करात, कमेंट करात आनी शेअर करात.